4 लेन बायपास 30 वर्सांची लोकांची डिमांड आसा. गेल्या 30 वर्सांक केन्ना जातलो विचरत आसा. आज जातलो काय फाल्यां जातलो. आनी कंटिन्युअसली तसो जर पळयत जाल्यार हो प्रोजेक्ट आमी पळयतात 3 किलोमिटराचोच प्रोजेक्ट आसा. आनी ह्या 3 किलोमिटराच्या प्रोजेक्टात 2 फ्लायओव्हर येता, एक मेजर ब्रिज येता व्हडलो, एक मायनर ब्रिज येता. ओके. आनी 8 कल्वर्ट येता. ज्यांची जागा ह्या प्रोजेक्टा खातीर गेल्या त्या सगळ्या जाणांक आमी ऑलमोस्ट पयशे दिवपाचो 100% प्रयत्न केला. चुकून कोणाचे डॉक्युमेंटेशना खातीर उरल्या जाल्यारूय तेंच्यांनी अजुनूय फॉलोअप करचे, तांचे पयशे तांकां मेळटले हें हांव आश्वस्त करतां. आनी तुमच्या सगळ्यांच्या सहकार्या खातीरच हो प्रोजेक्ट आयज जावपाक शकता. आनी जो प्रोजेक्ट म्हणजे हो प्रोजेक्ट जाल्या उपरांत ह्या भागांतली रहदारी तशी कमी जातली आनी पुराय आमी सगळे जाण हे बायपासा वयल्यानूच हांगासर वयतले. हांव फुडें वयता आसतना हो प्रोजेक्ट तसो पळोवंक वचत जाल्यार आमकां 545 डेसान कंप्लीट जावपाक जाय. पार्सेकर केन्ना जातलो? टायम पिरियड हांव थोडी चड घेता. तुमी 545 डे म्हटल्या, हांव 2 वर्सां घेता. ओके. आमच्या फुडल्या इलेक्शनाच्या पयलीं ह्या प्रोजेक्टाचें आमकां इनॉग्रेशन करपाक मेळपाक जाय. आनी एक गजाल, हा प्रोजेक्ट पुराय जावच्या पयलीं आनी एक गजाल हांव डिक्लेअरूय करपाक सोदतां. 4 लेन अस्नोडा बायपास ह्या नांवा पेक्षा स्वर्गेस्त बाळाराया मापारी अशें ह्या रस्त्याचें नांव आसतलें. आनी पुराय आमी सदोदीत ज्यांच्यांनी गोंयच्या मुक्ती संग्रामांत आमकां योगदान दिलें, अस्नोडेचो सुपुत्र आनी गोंयच्या इतिहासांतलो पयलो म्हणजे शहीद जावपी जर कोण आसत जाल्यार बाळाराया मापारी आसतले. तांचें नांव ह्या रस्त्या खातीर आज आमी जाहीर करता. आनी हें सांगता आसतनाय बी म्हणजे अस्नोडकारां खातीर म्हाका दिसता ही अभिमानाची गजाल आसा की ज्या पद्दतीन बाळाराया मापारी सॅक्रिफायस केलें. आमी थोडीशी जागाच दिल्या, पण बाळाराया मापारींच्या नांवांत सदोदीत हो रस्तो जो आसा हो आमी उडास दवरतले, याद दवरतले. तांचें डॅडिकेशन, तांचें शहीद ह्या गोंया खातीर जाल्लें आसा.